नमस्कार. आज आम्ही आसात जे नॅशनल हायवे जो पणजी टू मोलेम आणि हो रस्तो हायवे हांगासर एक जंक्शन आसा आणि हो जो रस्तो आसा तो सावड्ड्या, दाबाळ, धावकोण ह्या गांवांत वयता. पळोवपाक इतलो सरळ रस्तो आसा पण हांगासर अशें जाता की ज्या टायमार लोक हायवेच्यान जेन्ना ह्या रस्त्याक रायट टर्न मारून भितर घेता तेन्ना हांगा कसलीच म्हळ्यार स्पीड ब्रेक जावपा कारणाचें अशें कसलेंच कांयच ना आनी तेज्या लागून जी चुकामूक जाता आनी हाज्या लागून हांगासर जायते फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले आसा. कालूच एक तरणाटो भुरगो धावकोणचो हांगासर एक्सिडेंट जावन आत्ताच मेल्लो आसा आनी अशें हेच्या पयलीं फॅटल एक्सिडेंट जाल्या. जेन्ना हो हायवे आसा इतलो डेंजर आसा हांगा सरकारान जावं संबंधीत जे अधिकारी आहा तांणी हांगासर येवन सर्वे करचो जेणे करून आनीक हांगासर एक्सिडेंट जावपाक जायना अशें गांवचे लोकांचें म्हणणें आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता हें जंक्शन इतलें डेंजर आहा कितें तरी हांगा उपाय योजना जावपाक जाय जेणे करून हे गांवचो सगळो जो लोक आसा तो बाजाराक हे सायडीच्यान धारबांदोड्या फोण्या तांकां हे लागीं पडटा आनी मुजकीत ज्यो टू व्हिलर घेवन जे लोक आसा ज्या ह्या रस्त्यांतल्यान येता वयता तांकां हो खूबच धोकादायक जाल्लो आसा. जेन्ना आमची येवपाची लोक आसा पळय ते सामके स्पिडीन येता आनी हे धारबांदोड्या जंक्शन आसल्या कारणान हांगसर लोक पयलींच सायड येवपाची भितर सरपाक सोदता तेन्ना कोणा अंदाज मेळना. हे स्पिडीन आसल्या कारणान पयरूच आमचो धावकोण काल धावकोण गोकुळदास गांवकर तेणें एक्सिडेंट जालो आनी तो ऑन द स्पॉट गेलो काल तेजे. तशेंच आत्तां एक तेजे तांदूळ पडलेले आशिल्ले ते तांदळाची एक्झाम आतांच पडलो जस्ट नाव. आनी हे अपघात जाता फक्त हे हांगसर डिवायडर ना म्हणून सायडीन आमकां डिवायडराची अत्यंत गरज आसा. हे फुडें हे एक्सिडेंट अशें टाळटले जाल्यार ही एकूच मार्ग आसा हांगा कित्याक हे जंक्शन धारबांदोडा आनी हे आमची हायवे मार्गाचे आसा ते कंट्रोल करपा खातीर. हांव तुमी डिवायडराक लागून डिमांड करता. हय डिवायडर जावपाक जाय. फुडले एवॉयड करपाक एक्सिडेंट जाता ते एवॉयड करपा खातीर रोड राष्ट्रीय महामार्गाचेर रोडाच्या ते हें करता कितें एक्सिडेंट एवॉयड करपा खातीर सद्या प्रोग्राम चलता हे वीकभर आसा तेन्ना हांव अशें म्हाका डिवायडर मातशें घालचें. सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या दामोडा वाठारांनी बरोचसो पार्ट आसा जो नॅशनल हायवेचो आसा आनी तुमी म्हणटा तशें बरोबर की एक्सिडेंट हे जाता पूण आमी नॅशनल हायवे आमी काय करूंक शकना. पूण हांव मागता सरकारा कडेन की जे बरे बरे इंजिनियर आसा आनी तेंचे कन्सर्न मनीस आसा पळय तेंच्यांनी जे नॅशनल हायवे आसा पळय त्या जाग्यांचेर जाय थंय स्पीड ब्रेकर नाल्यार ते रंबलर्स मागीर सायनबोर्ड्स मागीर खंय जर सायडीन कितें ऑब्स्टेकल आसा जाल्यार ते क्लीन करून जो हायवे एक्सिडेंट जाता पळय त्या बद्दल तेंच्यांनी खरेंच काम करपा जाय. कारण खूब फॅटल एक्सिडेंट जाता. आमी पळय नॅशनल हायवेचेर गोरवां लोकांक त्रास करताले. आमी जवळ जवळ एग्रीमेंट करून जवळ 200 गोरवां आमची गोशाळेन शेतकरी गोशाळेन उखल्ली. तितून थोडे आमी प्रयत्न करता पूण नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसा पळय तेंच्यांनी हेजेर स्पीड ब्रेकर रंबस ते कितें अरेंज करून हे म्हाजे रिक्वेस्ट आसा तांकां ते करचें म्हणून. तशेंच आमच्या स्टेट हायवेच्या रोडाचेर थोडे कडेन एक्सिडेंट स्पॉट आसा ते एक्सिडेंट स्पॉट आयडेंटिफाय करून तेंच्यांनी करचें. आमी ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टरांनी आमी उलयल्या आनी आमचो प्रोसेस चालू आसा. धारबांदोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.